पेटलांत फाटली 3 वर्सां ड्रेजिंग जावंक ना. ड्रेजिंग गोंयचे दर्या काबार करतले, इकोसिस्टमीक मार बसतलो ह्या हेतान पर्यावरण मोग्यांचो ड्रेजिंगाक आक्षेप आसा. पूण बेतलांतल्या थळाव्या नुस्तेकारान ड्रेजिंगा पासून नुस्तेकारांची कशी मदत जाता, तिसऱ्यो शिणाण्यो कालवांक कसो वाव मेळटा हें तांणी सांगलें. पयलीं जी पळय तिसरी जोब म्हणजे शिणाणे कालवां मेळटाली तशी आतां मेळनात. हेचें कारण प्रत्येक वर्सा जो हुंवार येता, पूर येता पावस पडोन, ते सगळे पुरोन वयता आनी उदीक मेळना रिवरांत. साल ते तोंडा वचून ते खारेबांद पर्यंत गव्हर्मेंटान 3 वर्सांत पूण एकदां ड्रेजिंग करपा जायना. जे कोण फिशरमॅन ना तेमचें आयकप आनी तो सोडून गेलो. तशेंच जावपाक जायना न्ही. ड्रेजिंग केले जाल्यार भितर ते तिसऱ्याचे आणि याचे बी असतात, ते खंय तरी ते मरतले आणि तुमकां सामकेच ना जातले अशें कितें खरी गजाल ना. ती गजाल फट. कित्याक जेन्ना स्वाती नक्षत्र पळय लागता म्हणजे सप्टेंबर म्हयन्यांत, त्या म्हयन्यांत तिसरी उत्पन्न जाता आनी ती बियाणे येता आनी तिसरी आसल्या पासून ते कितें जाता, उदीक कमी आसता आनी ते काबार जाता. आतां ड्रेजिंग केलें जायत एकच वर्सा तिसरी मेळची ना, कित्याक ती जमीन आहली आसता. मागीर जशें ड्रेजिंग जालें काय तिसरी तयार जातली, मेळटली आनी ती मागीर तुका 5 वर्सां पर्यंत काडपाक भिरांत ना. ड्रेजिंग आसल्यार थंय ताल्ली पेडवो सगळो न्हंयत येतात. आतां थंय वचोंक शकना कारण ड्रेजिंग ना. उदीक सुकलें काय सुकोन पडटा. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे.